काणयेचें नांव आसा मोरनाची तयाराई. बरयणार डॉक्टर एडवर्ड नजरेद. हांवें सिंडिकेट बँकांतले सक्कड डेपॉझिट 3 वर्सांक रिन्यूवल केले. वाड चड ना, पूण वर्साक गुंडावन दवरूंक तुका उडास जायचे न्ही. हांव आसतना जालें. सकाळीं आयिल्ल्या दिसाळ्या पत्राचें मॅगझीन वाचून आसचे सेल्लीबायेन दानियेलामान सांगच्याक गुमान दिलें ना. वाड बुकाक येवची नाका, बेश्टेंच इंट्रेस्ट उणी जाता देखून 3 वर्सांच्यो सर्टिफिकेट्यो केल्यो. हर एका एप्रिलांत पयल्या हप्त्यांत वचून वाडीचेर इन्कम टॅक्स काडचे नाका म्हूण एका फॉर्माक दस्खत घालूंक विसरनाका. नांतर वाडीचेर इन्कम टॅक्स काडटात, उडास दवर, म्हणालो दानियेलाम. सेल्लीबायेन हा हूं म्हळें ना. चिक्के हेवशीन मोद दी, म्हणालो दानियेलाम. ताळो मातसो व्हड कर. फाल्यां हांव मेलो जाल्यार हें सक्कड तुवें पळयचें. सांगनासतना मेलो म्हूण म्हाका दुरसाल्यार हांव कितें गोलीमार सिमिस्त्रींतलो उठोवन येवचो ना. आतां सांगचें चीत दिवन आयक, दानियेलाम जडायन म्हणालो. रिटायर्ड जावन 10 वर्सां जाल्यारय भुरग्यांक शिकोवचे परी म्हाका शिकोवचें मात्र रावोंक नाय तुवें. इस्कोलांत शिकयतना भुरग्यांक शिकोवन आसली संवय म्हूण जालें. रिटायर्ड जाल्या उपरांत हांव एकलीं उरल्यां तुजे क्लासींत. दुरसाली सेल्लीबाय. शिकोवचें न्हय सेल्ले, तुका समजोवचें. दुडवाचें आस्तीचें लेखपाक तुकाय कळीत आसूंक जाय. तुका सारक्यान बँकाचें चलन भरूंक येना. फाल्यां म्हजी चिमणी पुक्क जायत जाल्यार तुजी. वक्ला वयल्यान सेल्लीबायेक पळोवन सांगलें दानियेलामान. तुका कित्याक असोय मोरनाचो जोप लागला म्हाका समजना, बेजारायेन उलयली सेल्लीबाय. उठता बसतना तूं एक मोरनाचेंच कालें उलयताय. मोर्न आमी मागनाये. एक पावटी आमी मागतना देव अस्तू म्हणटकय मॅगझिनाचें पान परतीत म्हणाली ती. देवान बोगेल्ल्या शिवाय मोर्न येनासल्ले, लांब उस्वास घेवन म्हणालो दानियेलाम. म्हाका मोर्नाची आशाय ना, भिरांतीय ना. पूण फाल्यां हांव मोरान तर तुका दोशी जायनाये. आजून तुका बँकाच्यो शेरांच्यो गजाली कळीत नात. हांवें कितलें सांगल्यारय तूं मांड्या भितर वरिनाय. हांव मेल्लोंच तुका मांकोड करनासल्ले सक्कड हांव मेल्लोंच कोण फारतेत म्हूण कंत म्हाका. तुवें ह्या विशयांत इल्ली तकली दिवचें. बँकाच्यो रशिद्यो दवरचें. ल्हान बॅग धांपून म्हणालो दानियेलाम. मोर्न आमच्या हातांत आसाय. तुमकां सद्याक कितेंय जायना. मॅगझीन पाटीं दवरून आराम कदेला तावन उठत म्हणाली सेल्लीबाय. कितेंय जायना म्हूण पोट्टू दैरार रावल्यार जायना. नाका वयर आसल्लें व्हंकल कपाला तावन मुखल्या माथ्याक फाटीं लोटयत म्हणालो दानियेलाम. पयर धाकटेरच म्हणटालो म्हजें प्रेशर चडलां खंय, आनी सडीत वखदां चलनात खंय. डायबिटीस कितें उणें केल्यारय देवोंक आयकना. कोलेस्ट्रॉलाक गुळयो गिळल्योच आयल्यो. म्हाका भोगता 6 मिंगेलीन म्हजी विजा तयार केल्या आनी धाडूंक मात्र बाकी. तुमी एक नाका जाल्लें अपशकुनां उलयनाकात पळया. आयकोन पुरो जालें म्हाका. मोर्नाची खबर उलयनातलो एक पुणी दीस आसाय. आळसायेन जांबाय काडीत भूज पिंटावन उठली सेल्लीबाय. बँकाक गेल्ले कडेन रोजीन म्हणलें. दाविदान एका एकावंटाक मोरयाणाचें नॉमिनेशन केल्लें. बदलूंकच ना खंय. मोरयाण मरोन वर्सां 4 जालीं नांतये. आनी आतां एकावंट रोजिनाच्या नांवाचेर करचे तर कालें आफिदावीत कर्मां बोजो म्हूण वकिला कडेन धांवोंक रोजिना खंय कळटा. फाल्यां हांव मेल्यार तुका तशें जावंक नजो.
दानियेलाम बँकाच्या रशिदेंचे बॅग आलमारेंत दवरूंक भितर गेलो. दावीद दानियेलामाचो मावळ्या भाव आनी मरियाण ताचो मालगडो पूत अवघडांत अंतरलो. गोलिमार सांत आंतोनीच्या हायर प्रायमरी इस्कॉलांत हांवन दानियल मेस्त्री निवृत्त जावंक आनी अरुणाचें इंजिनियरींग तशें मालगड्या सुनीताचें B.Ed जावंक सारकें जाल्लें. सुनीताक काम सोदतानाच मस्कतांत काम करच्या जेरीची सैरीक आयिल्ली आनी उठावटी काजारी जाल्लें. अरुणाक कॅम्पस इंटरव्यूंत बेंगलोरांत विलायती कंपनीच्या शाख्यांत काम मेळिल्लें. त्याच कंपनींत काम करच्या मलयाळी चलयेच्या मोगार पडोवन काजार जावन तीं दोगांय प्रस्तुत अमेरिकांत बऱ्या कामार आशिल्लीं. मेस्त्रीक हातभर पेन्शन मेळटालें. घरचो पुरतो खर्च काडन उरचे तितले नार्ल घरामुखल्या तोटान जाताले. भुरगीं बऱ्या फुडाराक पावल्लीं. दुडवाची कंतस नातली. उतर प्रायेर कसल्याचीच कंत हुस्को नासता सुशेगायेन जियो नासच्या गोलीमारांतल्या बोटांनी मेजेत तितल्या मालगड्यांपैकी दानियेलाम सेल्लीबायेचें जोडें एक. पूण भलायकेन मात्र दानियेलामाक सांगात दिवंक नातुल्लो. लगभग 20 वर्सां तावन डायबिटीस, फाटल्या थोड्या वर्सां तावन प्रेशर आनी कोलेस्ट्रॉल दानियेलामाक दोशीत दिवन आशिल्लें. सुरवातेर गोलीमारांत संजीवण्णा दाक्तेराचेंच वखद सुरू केल्लें आनी सगळें कंट्रोलाचेर आशिल्लें. सुंदरण्णाचें वखद पावनातलेंच ताणेंच चीट दिवन दानियेलामाक कोडयाळ स्पेशलिस्टा कडेन धाडिल्लो. कालें सांग तूं, हांवें ती आंजिओप्लास्टी करयनाय आशिल्ली. अरुणान वत्ताय केली म्हूण हार्ट तपासणेक वचोंक घुस्पड पडलो. आंजिओप्लास्टी केल्या उपरांत ह्यो पुरो दोशी 2 पारां जेवणाना कालें सांग तूं, हांवें ती आंजिओप्लास्टी करयनाय आशिल्ली. अरुणान वत्तायेन केली म्हूण हार्ट तपासणेक वचोन पसोवन पडलो हांव. आंजिओप्लास्टी केल्ल्या उपरांत ह्यो पुरो दोशी 2 पारां जेवताना दानियेलामान परत सुरू केलें. तुमी धाकतेर गी तो धाकतेर, हार्टाच्यो नळयो ब्लॉक आसात म्हूण न्ही हें ऑपरेशन केल्लें. ऑपरेशन केल्ल्यान आतां सडसडाये नासात. ना जाल्यार आनी कालें जावन वेतें, सेल्लीबाई राजां उलयली. तुका समजना तें, ना समाधानान म्हणालो दानियेलाम. हार्टांत ब्लॉक आशिल्ल्या कितलेशा जाणांनी ऑपरेशन करनातल्यारय बऱ्यान आसात. आज गोलीमारांत कितेंगी घेवंक विसरालो देखून पंजीमार पांडू कामतीच्या आंगडी गेल्लो. कामतीकी हार्टांत ब्लॉक आसात. तुर्तान ऑपरेशन करचें म्हणलें खंय. कामती कितलो म्हळ्यार कामती न्हय, ओपोवंक ना. 4 वर्सां जालीं. दिसाक 2 फावटी ती 3 गुळयो गिळटा आनी सुशेग आसा. वाळिल्लें शीत उदारें करतस घेतिल्ल्यान आजून हून आशिल्लें. रान्नीचेर आसली मासल्याची कडी कोपांत काडन त्या शीताक भरशिताना हाताक ऊब लागताली जाल्ल्यान तोंडांत शीताक फुंकीत म्हणालो दानियेलाम. सकडांचें हार्ट एक सारकें आसाय. सालू बोट पळया. डायबिटीसाक पुत्तूरच्या पंडिताचें वखद घेतालो खंय. न्हिदिल्ले कडेच काळीज रावन कोट्टाय जावनाये. कोणाचें कालें म्हूण सांगूंक जाताय. कडयेंतल्या हून दडयाराचो ल्हान किस्पोर काडन तोंडाक दवरलो सेल्लीबायेन. हांवें उलयल्यार तुका बेजार जाता म्हूण म्हाका गोत्त आसा म्हणालो दानियेलाम. पूण वास्तविकता म्हणटात म्हळ्यार बरी गत कशी येता तशी स्विकार करूंक जाय. फाल्यां हांव मोरान जाल्यार
तूं एक सुरें जातलें. अरुण आनी ताची बायल अमेरिकांतावन येवची नात आनी आयल्यारय तुका त्या मलयाळी सुणे सांगाता जावचें ना. अमेरिकाक वेशी जाल्यार जैलांत गेल्ले बरी जावन पिशें लागत. तुका जाता जाल्यार सुनीता सांगाता रावोंक पळय. जेरी बऱ्या समजणेचो भुरगो. आमच्या अरुणाप्रास तोसूं जायत. तुमी तेंच कित्याक उलयतात? दुसरे विशयच नात गी. ना जाल्यार हांव TV घालतां. आतां सुमंगला सिरियल आसा. तुमचे चोरे आयकोवच्या की तें सिरियल जायत. जेवणाच्या मेजा वयली बोशी हातांत घेवन उठोवन सोफा सरशीं वचोन आयती जाली सेल्लीबाई. बोस सांगचें आयक म्हणालो दानियेलाम. फाटल्या थोड्या दिसांतावन म्हाका फकत काजाराचीं सपनां पडटात. कोणाच्या काजाराक गेल्लीं पुरा सांगान जाल्यार म्हजी तकली पाड जाल्या म्हणटीत. काल आमच्या विगाराक काजार म्हूण सपन पडुल्लें. काजाराचीं सपनां पडल्यार मोर्न लागीं आसा म्हूण म्हजी माय म्हणटाली. सपनांक कितेंय अर्थ ना म्हूण तुमीच बसताल्यात. हांवें सपनां पडल्यांत म्हूण सांगल्यार केल्लें चड जाल्यार सपनां पडटात म्हणटाल्यात. तुमकां पडच्या सपनांक मात्र अर्थ वे. सेल्लीबायेन दानियेलामाक अर्द्यारस रावोवन म्हळें. तशें न्हय सेल्ले. ह्या दिसांनी म्हाका कित्याक गी मोर्नाचो उडास चड येता. थोडे फावटी मुखार घडोवंक आसचें लागीं जाता ना अशें जाता खंय. हांव मोरा नासतां वाचलोच म्हणया तें बरेंच. एका वेळा मेलो जाल्यार तुवें तुज्या फुडाराचें चिंतून सत्रायेन मेट घेजें. कितलें अनापत आयल्यारय सकट पयशे आनी शेर भुरग्यांच्या नांवार करिनाका. तुज्या गरजेचे थोडे दवरून घे. हातांत 4 कास आसल्यार मात्र भुरगीं बाळां पळयतात. न्हय आमचो अरुण आनी सुनीता तितलीं पाड म्हणचें न्हय. पूण थोडे फावटी परिगत मनशाक अनुपकारी करता. अय्यो देवा, इल्लें वोगेस रावा पळया. सेल्लीबाई उठोवन जेवणाची बोशी घेवन सोफाचेर बसलीस. ताका मोर्नाची गिरांत लागल्याशें दिसता माय. तें बरें न्हय. मनीस मोर्ना विशीं चड उलयत तर जीवघात करूंक फाटीं करिनात खंय. तूं पाप्पाचेर दोळो दवरीत राव म्हूण ते सांजेर अमेरिकांतावन अरुणान फोनाचेर सांगतना सेल्लीबायचे कुडींत शेळेर दवरलो. दानियेलाम शेजारा वाड्या जमते गेल्लो. शेळ जाल्या म्हणलें नीब दिवन सेल्लीबाई घराच रावुल्ली. तो सारको आसा पुता. कावजेणी बोगल्यारय परदेशांतल्या पुताक दास्ती जायना हें देखून तिणें समाधान करन सांगलें. तुका ताची संवय गोत्तू नाये. खंयचेय धरल्यार कुर्ले परी ताका सोडूंक कळना. दीस रात तेंच धर्न जरयता. ती ताची संवय. काल पेंटेतावन फोन केल्ले माय. दाक्तेरा कडेन गेल्लो. चड दीस काडचो ना. पयरस येवन गेल्लोय न्हय. मेल्यार बेश्टेंच अमेरिकांतावन येनाका. मीस मात्र आपणाक मातयेक पावूंक ना. कूड मणिपाल आस्पत्रेक दिवची वेवस्था केल्या म्हणालो. पाप्पा कित्याक तशें उलयता? तो कितें सांगता म्हणूनच म्हाका समजलें ना. अरुणाच्या ताळ्यांत आकांत आसुल्लो. तशें सारको आसा पुता. ताचें सोड. तूं तुज्या कामाचेर चीत दवर. सेल्लीबायेन पुताक धैर्य दिलें. ताका एक पावटी कंकणाडी आपोवन व्हरून धाकटेर K.S. शेट्टी कडेन दाखय माय. मांडो पाड जाला गी म्हूण तपासून पळोवन दी. पप्पा आयकना तर गुस्तू मामा कडेन सांग. मोर्ना विशीं उलोवचें जिवाक कांय कर्न घेवचें चड म्हूण वासुल्लो उडास. अरुणान तशें सांगतना सेल्लीबायेक पयले फावटी दानियेलामाच्या नडत्याचेर दुबाव उपजलो. अरुणान सांगतना दुबाव जाल्यारय
धन्यलामाक मोतीची पीड आसा म्हूण सेल्लीबायेक भोगले ना. खंयचोय विशय धरल्यार त्या विशींच दीस रात चिंच्या धन्यलामाचे संवय असो तिका बरो जोप आसुल्लो. आदले फावटी माडांचे बंडुले कुबेर्स कुसोवंक धरिल्ल्या वेळार आपलें घरदारच बुडोवन वेता म्हणले परी शेजारच्यांनी धन्यलामाक सुत्तू सडील जाला म्हणटा तितल्या आयिल्ल्या गेल्ल्या कडेन तिस्स खबर उलोवन मेळिल्ल्यांचो बेजो केल्लो ताणें. कडपा हितलांत क्वारी सुरू करतात म्हणली खबर 7 वा 40 म्हूण नक्की करिनासतना वाड्याच्या सक्कड घरा वचून प्रतिभटन करिचें म्हूण सांगून त्या पासत हतपत्रांय तयार करन राती मोद्यानेर उठोवन मंत्रींक MLAक अर्जी म्हूण कितें बरयिल्लें सेल्लीबाई विसरूंक ना. तरी अरुणान सत्राय दिल्ले परी धन्यलामाक एकल्याकच घरा सोडून ती माडा मुळांक सयत गेली ना. खीळ घालन कांय अनाहूत करीत म्हणल्या दुबावान धन्यलाम तोटाक गेल्ल्या वेळार बेडरूमाच्या दाराची खीळ पडनाशें सुत्यांत धाडावन वांकडी केली. उंदरांक म्हूण हाडून दवरलें इलिपा आशा ना काडन वाळाक उडयलें. राग दाखयिल्ल्यान कोण्णा धन्यलामान सेल्लीबाये कडेन मरणाची खबर उलोवची रावयली. पप्पा नातल्या वेळार मिसकॉल दी म्हूण सुनीताचें SMS पळयतानाच धन्यलामान दुवे कडेन कितें तरी सांगलां म्हणलो दुबाव जाल्लो सेल्लीबायेक. 3 दीस धन्यलाम खंय गेलो ना. घरा भोंवती जाग माग आसा जे म्हणल्या खातीर हर वेळार सेल्लीबायेन शेनवारा सांजेर आनी धन्यलामान आयतारा सकाळीं मिसाक वेचें आसलें. धन्यलामाक एकल्याक सोडून गेल्यार कितेंय अनाहूत करून घेत म्हणल्या भिरांतेन आपणाक भलायकी बरी ना म्हणलें नीब दिवन सेल्लीबाई त्या हप्त्यांत मिसाक गेली ना. आनी धन्यलाम आयतारा सकाळीं गोलीमार इगर्जे कडेन गेल्लोच दुवेक मिसकॉल दिलें. फोनाचेर सुनीता रडलेंच. पप्पाक कितें तरी पिडा आसा म्हूण दिसता माय. आपूण वेग्गीं मोर्चार आसा म्हूण ताका नक्की आसा ना तर तो असो उलोवचो न्हय. ताका कोडयाळ आपूण व्हरून चॅकअप करय. कांय सोडूणें आसल्यार ट्रिटमेंट करयेत. पप्पाक समजय. दुवेचे हुस्क्यार आयकून सेल्लीबायेकी तोडवंक जालें ना. तशें कांय ना पुता, तो भलायकेंत सदांचे परींच आसा. मरणाची गिरांत लागल्या दिसता. दुवेक समाधान केलें सेल्लीबायेन. हांव आसता म्हणसर तुका सोडून घालिना माय. हांवें पप्पाक भास दिल्या. भुरग्यांच्यो क्लासी न्हय जाल्यार आतांच उठोवन गांवांक येती. पप्पाक समजय. तो कितें पुरा उलयता. मेल्यार ताचे दोळे दान दिजे खंय. कूड मेडिकल कॉलेजीक दिजे खंय. सुनीता परत हुस्कारोवन सांग लागलें. सेल्लीबायेन दुवेक समाधान केलें. तो एक हप्तो कितेंय विशेश नासता पाशार जालो. सेल्लीबाई काव जेवन शेनवारा मिसा गेली. मीस जाल्लेंच मार्केटीक वचून मासली घेवन घरा येता पर्यंतय तिचे उपदेश सांगचे नाकात. ती घरा पावतना धन्यलाम बाकेरांत तेंडली लावंक घुरी कोणतालो. मरणाची वाट पळोवचो तेंडली लावंक तयाराई करताय. हाचो सुत्तू सडील म्हूण म्हाका टेन्शन. आपणा इतल्याक गुणगुणोवन सेल्लीबाई घरा भितर सरली. त्या राती मागणी करून जेवताना धन्यलामान परत मरणाचो प्रस्ताव काडलो. कुडता मजालांत शेशीच्या पुताच्या बायकाक लॉरी हांडोवन मेंदवाक कठीण मार जाला खंय. एका वेळा म्हाका कितेंय तशें जाल्यार आनी धाकटेर हांव वांचना म्हणून निगांठ सांगती तर म्हज्यो किडन्यो लिव्हर आनी हार्ट सकट दान दिजे.
ब्रेन डेथ म्हणटात तो वळू हे भाग काडून दुसऱ्याक बसोव येत. तुमी खंय बायक सोडतात म्हणून सायकल गोंडावचें रावून कांय वर्सां जालीं. दानियल आमाक हगूरकर म्हणाली सेल्लीबाई. गजाल ती न्हय. ब्रेन डेथ कोणायकी जावं येता, कशींय जावं येता. एका वेळा म्हज्या मेंदवांत रगत वाळोवन म्हजो मेंदूय बंद जावं येता. त्या वेळार म्हळें. दानियल आमू सेल्लीबायेक समजोवंक पळयतालो. हाळे तुका आनी भुरग्यांक कितेंच टेन्शन नाका म्हणून म्हजे कुडीची कितें विलेवारी करचे कशी करचे तें सकट हांवें संजीवण्णा दाक्तेरा कडेन बरोवन दिलां. दाक्तेर संजीवण्णाचो पूत विजया मणिपाल आस्पत्रेंत दाक्तेर. म्हजो स्टुडंट तो. म्हाका कितेंय जाल्यार संजीवण्णा दाक्तेराक खबर दिल्यार जालें. उरिल्लें डॉक्टर विजया पळयतलो. कितलें तूं उडास दवर. दानियल आमान तशें सांगतना सुनीतान उसारल्ले तसोलो दुबाव सेल्लीबायेकय जालो. दानियल आमाक बेगीनच मरचे तसली कितेंय पिडा ना मू. हें घडोवन आजीक 15 दीस जाले. आपणाच्या पिडेंचें आपणाच्या मरणाची खंत करतल्या दानियल आमान सेल्लीच्या भलायकेचें कित्याक गुमान केलें ना म्हणलें दानियल आमाकच मिस्तेर जाल्लो. सेल्लीबायेक डायबिटीस नातुल्लें, प्रेशर सोडोंक नातुल्लो, कोलेस्ट्रॉल मितीचेर आसुल्लो. म्हणटच तिका मोर्न येवचेंच ना म्हणून आपणें लेखिल्लें. दानियल आमू गुपीत रडतालो. सेल्लीबायेच्या गर्भांत लिपोवन आशिल्लें कॅन्सर एकान एक मेंदवांत वयर पडोवन कितेंच करचे भितर ती दानियल आमाक एकसूर सोडून वसात म्हणून कोणें चिंतिल्लें. तिचे दोळे जावं किडन्यो लिव्हर वा हार्ट मात्र न्हय, निर्जीव कूड सयत दान दिवंक जायनात शे परी सेल्लीबाई अंतरली. पूण आपूण मेल्यार सेल्लीबायेच्या फुडाराची येवजण केल्ल्या दानियल मेस्त्रीक सेल्लीबाई सरले उपरांत आपलो फुडार कितें म्हणलें अजून सवाल जावन उरिल्लें.